झिरो दोगांकूय स्पिकर सर इतलेंच हांव सोदतां आयज आमचे स्थानीक थंयसरले हंगर स्ट्रायकाक बसले चेन हंगर स्ट्रायक आनी तांकां रिप्लाय मेळना दोगांय कडल्यान थंय कन्फ्युजन तेंचें जालां चीफ मिनिस्टर करतलो स्टार्ट की हेल्थ मिनिस्टर करतलो ते आमकां उत्तर दिवचें आनी केन्ना स्टार्ट जातलें आनी जर स्टार्ट जातले जाल्यार इक्विपमेंट सगळे इक्विपमेंट त्या डेटी प्रमाणे जातले हो ना. ऑनरेबल मेंबर अशें हांव झिरो आर मेन्शन पूण ताका आमी ऑलरेडी अश्युरन्स दिल्ले आसा की 30 तारखेक सुरू करते तुटी जे आहा शॉर्ट कमींग जे आहा त्या फेब्रुवारींत आमी सगळ्यांक आनी 30 तारखेक स्टाफ कशे घालतलो भितर ना त्या प्रश्न येता. अरे तुका कित्याक पडला स्टाफ घालपाचे मिनिस्टर पळयतलो तूं कित्याक टेन्शन 30 तारखे भितर स्टाफ आनी सगळे जातले सगळे तुका थोडी जातले एश्युरन्स तुम्ही दितात ते मागतात थंयसर तुम्ही एश्युरन्स दिवचे म्हणून हांगा फ्लोराचेर चांगलं आहे पण म्हयने सांगेल ना अरे ह्या 30 तारखेक 30 तारीख लागीं पावली 15 दीस जाय आमकां जाय अरे सोडचे ना रे सोडचे ना. जे माननीय आमदार जी दारोलकर हेंच्यांनी जो एक प्रश्न मांडलेलो तुयें हॉस्पिटला बद्दल गेली आयज चवथो दीस आमचे तुयें हॉस्पिटल कृती समिती आनी असंख्य जे आमचे पेडणेकार जे ज्येष्ठ नागरीक महिला हांगा खास करून ह्या तुयें हॉस्पिटल कृती समितीक एक तेंको दिवपाक येयला कारण हे तुयें हॉस्पिटल कितले गरजेचें आसा म्हणटा सिरियस इश्यू आसा आनी त्या कारणान संपूर्ण जे पेडणे तालुक्यांतले जे नागरीक हेंचो एक लक्ष वेधून आसा की हे तुयें हॉस्पिटल ज्या पद्दतीने जे जाला जे प्रोविजन केल्लेले आहात जे आमचे आदले मुख्यमंत्री मांद्रेचे माजी आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर पण आयज जर पळोवपाक गेल्यार कालच्या ज्या असेंब्लीचो हो प्लॅटफॉर्म आसा जेणे करून जे प्रत्येक गांवांतले प्रत्येक गोंयचे जे प्रश्न जे सुटावो जावपाक लागून आमदार पोट तिडकींक झगडटात आयज ज्या पद्दतीने जे आमचे माननीय आमदार जी दारोलकर हेंच्यांनी जो प्रश्न असेंब्लीन मांडलो तेन्ना आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यानी सांगले की 30 जानेवारी येता ते 30 जानेवारीक ते हॉस्पिटल आसा तेजे उक्तावण जातले ओपनिंग जातले. आयज असो प्रश्न पडून आसा की ते हॉस्पिटल ओपन करण्या सारकें आसा. तूं खास मुद्दाम येवन पळय त्या हॉस्पिटलान सद्या कितें पोजिशन आहा पळय तो कितें पण आयज म्हाका दिसता जे 30 तारखेक ओपनिंग करा म्हाका दिसता एक पेडणेकारांची एक थट्टा आसा. म्हणजे आमच्या घुस्तारूच परत हे आमदार फुडें व्हरतले हे गजाली म्हणजे आमकां हांकां निवडून हाडा आनी 5 वर्सां परत रस्त्यारूच येवन बसा आमच्या हक्का खातीर. अरे हॉस्पिटल ते बाई कसली गजाल मागूंक ना तर ते हांव म्हणटा तेजे कडेन जमना जाल्यार तूं घे आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल करून दी आनी जर ना दिना न्हू ह्यो फक्त आमी न्हू सुरवात केला हेतून अजून आमचो जो यूथ जो म्हणटा जो तरणाटो आहा तो अजून देवंक ना. कोणाचेच ती मशाल यात्रा कोणाच्याच विरोधान न्हू खंयच्या पार्टीच्या न्हू खंयच्या मनशाच्या विरोधान न्हू तर फक्त हे जे हॉस्पिटल आसा जी सुविधा हांगा तयार केल्या ती ताची सेवा लोकांक मेळची हे मागणे खातीर ती मशाल यात्रा आसा. तेन्ना प्रत्येक मनशान पेडण्या तालुक्यान जवळ जवळ 1 लाख लोक आसा तातूंतलो 1% सुद्दां जर लोक जमा जालो हांगा 1000 जातलो अशे लोकांनी भायर सरचे जे आनी एक दाखोवचें सरकाराक एक तेजे वयल्यान एक कळोन चुकतलें की लोकांक हेची गरज आसा म्हणून. दरवेळी पेडणेकारांक ग्रांटेड घेतलेले आसा आणि हे सिद्ध झालेले आसा कारण 15-20 दिसां भितर 30 तारखेक सुसज्ज हे हॉस्पिटल जातले काय हो प्रश्न चिन्ह आसा का आपले अशेंच ग्रांटेड आणि हेतून म्हाका अजब दिसता कित्याक आमचे जे हयसरले आमदार आसात ते कशे कितें एक्सेप्ट करतात हे शब्द. GMCक लिंक करपा सारकें हॉस्पिटल 100 बेडीची हॉस्पिटल हांगा प्रकल्प घातलो हॉस्पिटल पूर्ण जाले जी बिल्डींग जी पूर्ण जाल्ली बाकीचे जे विशय आसले ते फुडें करप अशें तांचे आसले पूण योगायोगान ते फुडल्या गेल्या 2017च्या निवडणुकीक ते फुडें निवडून येवंक ना पूण ताचे उपरांत गेली 8 वर्सां जाली. ह्या 8 वर्सान दोनूय फावटी जे प्रतिनिधी आसले ते ह्या सरकाराचे प्रतिनिधी आसले. म्हाका एक प्रश्न करूचो दिसता की ह्या 8 वर्सान ते बांबोळी GMCक लिंक हॉस्पिटल कित्याक जावंक ना. खरें म्हणजे काल जो 0 वर्साचेर प्रश्न काडलो ह्या आमच्या मांद्रे मथकाच्या प्रतिनिधीन खरें आयकून तो एक विचित्र दिसपाक लागलो की येता त्या 30 तारखेक पूर्ण जाता म्हणून. बेजबाबदारपणान प्रश्न उपस्थित केलो तितल्याच बेजबाबदारपणान आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान ताका उत्तरां दिवन पेडणेकारांचे तोंक केले अशें लोकांचो निशेध व्यक्त करच्या खातीर लोकांनी हांगासर सकाळी येवन कृती समिती इतलो पाठिंबो दिलो आनी आतां पेडणेकार चवताळ. तुमी जर पळयशात आयज जो हांगासरलो आमी निशेध लोकशाही मार्गान आमी निशेध आमी व्यक्त करता.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.